तुमकां कॉल सगळ्यात काय गेले? आमकां म्हापसा कंट्रोलच्या रुमान 9:51 फायर ते कॉलाची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. आमकां ते कॉलरान सांगलें रॉयल पॉल हॉटेल नियर पेट्रोल पंप वागातोर हेका उदक पेटलो. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनाची ड्युटी करून आमची फायर व्हेकल आमी हांगा टर्न आउट केली. इमिजिएटली हांगासर आमी येवन ते पयले रॉयल पॉल येता हॉटेल आसा ते फर्स्ट हेजे फ्लोराचेर वयले मागीर ताणें फ्लोरार उदक पेटलो. इमिजिएटली आमच्या व्हेकलान आमी फायर फायटींग कितें स्टार्ट केलें आनी आमकां अशें दिसून येयलें हो खंय तरी उदक तो वाडूंक शकता म्हणून तितलें वयर पेटलें. इमिजिएटली आमी पोरोरीम फायर स्टेशना वयच्यान रिइन्फोर्समेंट मागलें आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरीम फायर स्टेशनाच्या हेजे वांगडा पयलीं आमी फायर तो कंट्रोल तो केलो आनी तेज्या उपरांत आमी आतां तो फायर कंप्लिटली एक्सटिंग्विश ते केला. पण आमी तो मॅनेजराक कितें विचारलें तो म्हणटा वयर स्ट्रक्चराचेर थोडें सामान आसतलें. एक्झॅक्ट तो म्हणटा कॉज म्हणटा तो सस्पेक्टेड म्हणटा तो शॉर्ट सर्कीट पण एक्झॅक्ट तो सांगपाक नको. पण ग्रावंडाचे वयले कितें तेजें मटेरियल कितें स्टोर केलें तेजें वुडन ते राफ्टर बाकीचें कितें आसलें तेजें ऑलमोस्ट सगळें ते जळ्ळें. ग्रावंडाचे सकयल काय तिथं ऑलमोस्ट तेजें लॉस अशें कांय ना. लॉस तो म्हणटा लाखाच्या वयरूच आहा म्हणटा. पण जवळ जवळ आमी 20 ते 30 लाखाची तेजी प्रॉपर्टी हांगा सेल ती केल्ली आहे. विथ द हेल्प ऑफ म्हापसा आनी पोरोरीम फायर स्टेशन दोन्ही वॉटर टेंडर हे वापरून आमी कंप्लीट हो फायर एक्सटिंग्विश केलो. हॉटेल हे ऑपरेट आसलें सर? हॉटेल तो म्हणटा वयर म्हणटा पेंटिंगाचें काम चालू आसलेलें म्हणटा मॅनेजर. तेजे हे ते रिसॉर्ट आसा 2 आसा तेजे फुडें आनी फाटीं. फुडले आतां सद्या जो खंय इन्सिडंट जाला फायराचो तो म्हणटा इट इज अंडर म्हणटा तो रिपेर म्हणटा तो. पण एक्झॅक्ट आमकां तेणी इन्फॉर्मेशन दिवना पण रिपेर म्हणटा. पण एट द टायम ऑफ इन्सिडंट म्हणटा सकयल तेजे मनीसच आसलेले ऑक्युपायड नासलेले गेस्टार. एक्झॅक्ट आतां तेजो केन्ना ये आमी आर कोण येतलो तो एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन दितलो आमकां. तशें आमी वयले कितें फायराचें कितें आसा तें कंप्लिटली तेजें क्लियर तें केलां आनी हॉटेलाचें जे सेकंड पार्ट आहा ताका कांयच तेजें लॉस तेजें तें जावना तो वयलेच तेजें. ह्युमन इंजरी कितें ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इट इज. तो आतां सस्पेक्टेड म्हणटा शॉर्ट तो सर्कीट. एक्झॅक्ट तेणी आमकां कॉज ऑफ फायर कितें तें सांगूना. तो म्हणटा भायर आसलेले म्हणटा थोडे भितर एक्झॅक्ट तो केन्ना फाल्यां आमकां दितलो पळय तेन्ना तें कळटलें. गोंयकर बाब जेन्ना आग लागली तेन्ना कोण तरी गॅस्टूय भितून आसले तांकां मातशें थोडे इजा जाल्या म्हणटा कितपत खरें आसा? आमी ताका विचारलेलें स्पेसिफिकली एट द टायम ऑफ इन्सिडंट तुमचो कोण तो आतां कोण हांगासर तो प्रोडक्शन मॅनेजर आहा आनी कोण फाटल्यान वता फ्रंट ऑफिस आहा तो म्हणटा तो ऑक्युपायड नासलेले. तो म्हणटा इट इज अंडर द रिनोवेशन म्हणटा फ्रंट ऑफिस वालो. कोण विचारलें भितून हां कोण आसले सर भितर? भितर म्हणटा तो एकदम सकयल म्हणटा वयर म्हणटा कोण नासलेले. वयर म्हणटा पेंटिंगाचें मटेरियल एक्झॅक्ट तो आतां सांगना सकयल कोण आसलेले काय काय ते तेणी इन्फॉर्मेशन आमकां पास ती करूना. आनी ताका विचारलें उदय म्हणटा तो आमी म्हणटा भायर उबे आसलेले वयल्यान म्हणटा केन्ना उदक स्टार्ट पळयत आलो इमिजिएटली तेन्ना तेणी आरडे उरडी करून फायर ब्रिगेडीक आपयले. पण इंजरीज म्हणटा तो काय ना सकयल म्हणटा तेजेच कोण मनीस आसलेले इमिजिएटली भायर सरले आनी तेणी फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केलेलें. 108 आशिल्ली जेन्ना आमी पावल्ले तेन्ना काय कॅज्युअलिटी ना.